काँग्रेसीतले 8 आमदार काँग्रेस सोडून भाजपाक जॉईन जाल्ल्याक वर्स पुराय जाता। पोरू 14 सप्टेंबराक तेंच्यांनी काँग्रेस सोडून ते तुटड फुटोन भाजपाक जॉईन जाल्ले, पण अजून मेरेन एक्काय आमदाराक मंत्रिमंडळात स्थान मेळिल्लें ना। 8 4 जाणांक महामंडळां दिल्ली, 5व्याक महामंडळ दिले ते तेणी घेवना आनी उरिल्ले मायकल लोबो, दिगंबर कामत आनी आलेक्स सिक्वेराक अजून पर्यंत कांयच दिल्लें ना। 14 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा दिगंबर कामत, मायकल लोबो, आलेक्स सिकेर आनीक 5 जाण असे एकूण 8 काँग्रेसीचे आमदार बीजेपीत आयले। काँग्रेस 11 वयल्यान 3 पावली। मात भाजपात बिनशर्त येवपी सिनियर आमदारांक अजून मेरेन मंत्रिमंडळाची दारां उक्तीं जाल्लीं ना। 8 आमदारांतल्या 4 जाणांक महामंडळां दिल्यात। केदार नायकाक GSIDCचो उपाध्यक्ष केला, रुडॉल्फ फर्नांडिसाक ह्युमन रिसोर्स महामंडळ दिला, दिलायला लोबोक ESGची उपाध्यक्ष केल्या, राजेश फळदेसायाक पुनर्वसणूक बोर्डाचो चेअरमॅन केला, संकल्प आमोणकराक बालभवनाचे अध्यक्षपद दिल्ले पण ताणें ताबो घेतलो ना, दिगंबर कामत, आलेक्स सिकेर, मायकल लोबोच्या पदरांत कांयच ना। काँग्रेसींतल्यान आयिल्ल्या 1-2 जाणांक मंत्रिमंडळांत घेतलो जाल्यार खंयच्या मंत्र्यांक देंवोवपाचे हो मोठो प्रश्न। सुत्रां कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण सध्या तरी मंत्रिमंडळात बदल जावपाची चिन्नां ना। मंत्रिमंडळात बदल करपाची सध्या तरी चिन्नां ना। मंत्रिमंडळात बदल करपाक पार्टी आनी मंत्र्यांचोय विरोध आसा। लोकसभा वेंचणुके मेरेन तरी मंत्रिमंडळात बदल करप ना असो सूर आसा। लोकसभा वेंचणुकेत आमदारांचो तांच्या मतदारसंघात परफॉर्मन्स पळोवया आनी मागीर निर्णय घेवया म्हूण कांय मंत्र्यांची सुचोवणी। फुडले कांय म्हयने चवथ, दिवाळी, नॅशनल गेम्स नातलांत वचपाचे। एक राष्ट्र एक वेंचणुकेच्या निर्णयाचेरूय सगल्यांची नजर। मोठ्या आशेन आयिल्ल्या G8 वाल्यांची सध्या तरी हुमकळ्यांची वर्सपुर्ती। येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत ह्या आमदारांचो तांच्या मतदारसंघात परफॉर्मन्स पळोवया आनी मागीरूच त्यांच्या मंत्रिपदाचेर निर्णय घेवया असो सूर सध्या मंत्री आमदारांनी धरला। आनी तशें केलें जाल्यार 2024ची लोकसभा वेंचणूक जाय मेरेन गोंयच्या मंत्रिमंडळाची फेररचणूक जावपाची शक्यता कमीच। व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फाळर्या हांगालो, उजिलकार प्रुडंटा खातीर।